बीजेपी सांभाळूया, बीजेपी जाणूया. आम्ही स्वतः आहे आणि पार्टीच्या अध्यक्षांनी आम्ही दोघांनी साईन मारून आम्ही CRJ सेंट्रल मिनिस्टर एका पत्र बरयल्ले की गोंयच्या लोकांची भावना लक्षात घेयात, गोंयच्या लोकांचो जो उपोज आसा एका हो लक्षात घेयात आणि हे हाजेर तुमी हे करनाकात. तरी देखून सरकार जे स्थानिक सरकार आसा हेनी सहमती दाखयल्यान यांचो सपोर्टा लागून हे सगळें जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट म्हणजे गव्हर्मेंटान फुडाकार घेवन एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करपाची हे सरकारचें पावल आसा. जगांक सगळ्यो कंट्री ज्यो आसात त्यो सगळ्यो कंट्रीचो पॅक्ट आसा की एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करप, कोस्टल प्रोटेक्ट करप, इकोलॉजी प्रोटेक्ट करप आणि त्या खातीर सरकाराची जबाबदारी आसता की कोस्टाक आणि एनवायरमेंटाक प्रोटेक्शन दिवप. आयज गव्हर्मेंट स्वता जावन इनिशिएटीव घेता की हे बीच आणि कोस्ट सगळे डिस्ट्रॉय करप. प्रत्येक आज हांगा आमचो यूथ काँग्रेसचो मेंबर, पार्टीचे ऑफिस बेरर्स, तशेंच जे हांगा NGOs जो हांगा आमचो बाब कॅनेडी आफोन्स मुद्दम जावन हांगा आयलो, त्याच बरोबर ऑलेन्सियो सिमोयस ज्या एका उतरार ते गोवन्स अगेन्स्ट CRZ ह्या NGO मार्फत इतको तेंप ते CRZ नोटिफिकेशना विरुद्ध लढो दिताले. आज तेंच्यांनी आमकां हांगा तेंको दिल्लो आसा.